गुन्हेगारी आमदार मिकीक ख्यास्त माफी, मंत्री महादेव नायकाच्या दुकानांचे रीण प्रकरण आणि इफी स्कॅमाच्या चौकशे वेल्यान जेन नेक्स्टाचे एक्टिव्हिस्ट राज्यपालाक मेळ्ळे. मिकीक माफी दिवची न्ही. महादेव नायक हाऊसिंग रीण प्रकरण आणि इफी घोटाळ्याची पुलीस सारकी चौकशी करना म्हूण जेन नेक्स्टाचो आरोप. तपास सारको जायना जाल्यार कोर्टान वचपाची शिटकावणी जेन नेक्स्टान दिल्या. आम्ही 26 जुलयाक पर्वरीच्या पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट घातली. कांयच हाजेर एक्शन जाल्लें ना पर्वरी पोलिसां कडल्यान. सो गव्हर्नर म्हणटा ही आमी कॉन्स्टिट्युशनाचेर राखणदार, तिणे कॉन्स्टिट्युशनाचेर ओथ घेतिल्लो आसा. कारण हे कॅबिनेट मंत्री आशिल्ल्या कारणान मुख्यमंत्र्याचें एक वक्तव्य आयलें की ते मातशें हें न्ही, ते बारीक प्रकरण मुख्यमंत्र्यान हें केल्लें आसा. सो आमी गव्हर्नरा कडेन मागणी केल्या की सरकाराक डायरेक्ट करचे, ऑथॉरिटीजांक डायरेक्ट करचे की इंडस्ट्री मिनिस्टराक कारवाय जावची. सो तिणें एश्युअर केला की तिचे जे स्टाफ आहा, तिचे जे ऑथॉरिटीज आसात राजभवनान, तांकां सांगून बाब महादेव नायकाचेर कारवाय करपाची मुखाल्ली ती करतली. इफी प्रकरण जे जाल्लें पणजे पुलिसांनी आमी इफीची कंप्लेंट घातिल्ली, ताजेरूय कांय कारवाय जाल्ली ना. सो ताजेरूय आमी तिका सांगिल्ल्या की हाजेर कांय एक्शन जायना, पुलिसां कडल्यान कांयच एक्शन जायना. ऑफ द रेकॉर्ड पुलीस आमकां सांगतात की देर इज पॉलिटिकल प्रेशर. सो तिणें म्हणलें की शी एग्रीड. नाव मेन इम्पॉर्टंट थर्ड वन वॉज मिकीक माफ करचें न्ही, कारण फायल तिचे कडेन आसा हांगा. ती खंयच्याय मोमेंट ती एक्सेप्ट करूं शकता किंवा रिजेक्ट करूं शकता. तिका म्हणलें की गोंय भरचे लोकांचे सेंटिमेंट्स घेवन आमी आयिल्ले आसात. हाजेर तिणें म्हणलें की संविधान की इसमें रुक के मैं कारवाई करूंगी. तिणें आश्वासन दिला की कायद्यान जे रावन ती करूं शकता ते ती करतली. सो महादेवाच्या मॅटरान आनी इफीच्या मॅटरान दोनूय मॅटरान आमी आतां कोर्टान वचपाक ठरयल्लें आसा. रेंट अ कॅबवाले टॅक्सीवाले आडना दोन्ही संघटनांनी एकठांय येवचे. कांय लोक ह्या संघटनांची केस्तांवां लावंक सोदता म्हूण रेंट अ कॅबवाले उलयतात. रेंट अ कॅबवाल्यांनी कळंगुटे चर्ची कडेन आमदार मायकल आड निदर्शनां केली. मायकलाक रेंट अ कॅब कित्याक नाका तें ताणें स्पश्ट करचें. मायकलान कळंगुटच्या बेकार भुरग्यांक फटयले. आतां लोक धंदो करूंक सोदतल्यांच्या पोटार मायकल पाय दिता म्हूण संघटना बोवाळ मारता. 3-4 हजार तेका टॅक्सीकारांनी वोटींग केला, तेंच्यांनी तेका हाडला आनी तो म्हणटा आमच्या वांगडा ना म्हणून सांगलें तेणी निमाणें. आनी हांव म्हणटा टॅक्सी भावांक हांव सांगूंक सोदता हितूनसून की बाबा आमी तुमच्या अगेन्स्ट ना. मेन कॉज मेन धंदो गावतलो जाल्यार आमी आमकां आमच्या रायटा खातीर झगडोंक जाय. थोडे टॅक्सीकार ते तांकां ते अंडरस्टँड जाता, थोड्यांक अंडरस्टँड जायना. हांव सांगूंक सोदता की आमच्या मदीं डिफरन्शिएट घालो नाका. आनी ही आयचें एजिटेशन जाल्लें तें आमचे मायकला अगेन्स्ट आहा. कित्याक तो अजून पासून तो स्टील अपोज करता. कित्याक अपोज करता तर जेन्युइन रिजन सांगिना. तो म्हणटा कवर जातलें. आमकां एक्सप्लेनेशन दी कित्याक कवर जातलें पळय तें. हेजे पयलीं इलेक्शन आमकां सांगलेलें की आमचे कळंगुटान जे अनएम्प्लॉयमेंट आहा तो आपूण सगल्यांक अनएम्प्लॉयमेंट कसो सगल्यांक बरें एम्प्लॉयमेंट करता. आयज आमी कोंगोडची आनी सगळीं आमची गांवची भुरगीं एकठांय जाल्या आनी आमचो खूद आमच्या पयशांचे आमी हो धंदो केलो. आतां मायकलान ह्या वेळार आमकां सपोर्ट करूंक जाय. पूण आयज आमचो मायकल बाब जी उतरां सांगलेली तो नेगार केलो आनी जे आमी कोश्टाचे धंदो करता ते आमचे सगळे निर्फळ करता. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.